बळका जेजू थंय बोगती कानो 2 परासो वेळ वो जायती थक जाता आनी थोडी तुमच्या जायत्या कामां मदें ओ थोडो वेळ बाळका जेजूच्या नोवेनांत ह्या मिसाच्या बलिदानान भाग घेवन जेजूचे आशिर्वाद घेवच्याक हांगासर आयल्यात. ओ थोडो वेळ 1-2-4 मिनटां आयच्या वांजेलाचेर नियाळ करया. सांजू आमच्या वांजेलांत हांव न्हू आयचो वांजेल आमी आयकलो. ओ सगळो वांजेल आमी 2 भाग करचे तर अध्याय 1-12 ताका द गॉस्पल ऑफ मिराकल्स, द गॉस्पल ऑफ सायन्स म्हणजे असर्यांचो वांजेल म्हणाके आपयतात. आनी दुसरो भाग अध्याय 13-20 आनी 1 पर्यंत द गॉस्पल ऑफ ग्लोरी म्हणजे महिमेवंतो वांजेल, महिमेचो वांजेल म्हण आपयतात. आयचो वांजेल आमी दुसऱ्या भागात हांव पयलो 13व्या अध्यायात हांव आयकलो. ओ महिमेचो वांजेल द बूक ऑफ ग्लोरी कशें प्रारंभ जाता? सेवे मुखांतर प्रारंभ जाता. जेजू आपल्या शिसांचे पांय धुवन सेवा करून ओ महिमेचो वांजेल प्रारंभ करता आनी आमकां एक उलो दिता सेवे मुखांतर देवाच्या महिमेंत वांटो घेवचे खातीर. पास्काच्या काळार आमी आसा, पास्काच्या 4थ्या हप्त्यांत आमी आसा. पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या ह्या महिमेंत वांटो घेवचे तर आमी सेवा करचें गरजेचें म्हूण आयचो वांजेल आमकां उलो दिता आनी आपोवणें दिता. कशें सेवा करची? जेजून कितें केलें? आपल्या शिसांचे पांय धुले. जेजून कित्याक आपल्या शिसांचे पांय धुले? ह्या पांय धुल्ल्यात हांव ह्या सेवेंतावन आमकां कितें लिसांव मेळटा, कितें आमी शिकोवंक शकता? आमी सडावत जावन जेवताना कितें करता? जेवच्या पयलें हात धुता, तोंड धुता, पूण भायर तोटांत इल्लें काम केल्यार मात्र इल्लें हात पांय दोनी धुवन जेवंक येता. नातल्या सडावत जावन हात दोनी तोंड धुवन जेवणाक वता न्ही गे. पूण हांगासर जेजू जेवच्या पयलें शिसांचे पांय धुता. कित्याक? असो अर्थ कितें? हाचेतान आमी कितें शिकता? पांय जावन आसात संकेत आमच्या वाटेचो, आमच्या साल समकणेचो, आमच्या नडतेचो. हाचेतान जेजू आमकां कितें सांगता? जर आमी करची सेवा प्रतिफळ दिवंक जाय तर आमचें नडतें, आमची साल समकण जेजू सारकी जावंक जाय. हें पयलें लिसांव जावन आसा. दुसऱ्यान गौरव. पांय धुल्ल्यान जेजू कितें करता? शिसांक गौरव दिता, थंयसर समानता हाडटा. पूण व्हडलो न्ही, तुमी धाकटे न्ही म्हूण दाखोवन दिता. जेजू फारिझेवाच्या घरा गेल्ल्या वेळार थंय एक पातकी स्त्री जेजूचे आपल्या दुखांनी पांय धुवन आपल्या केसांनी ते पुसता न्ही गे. थंयसर जेजू फारिझेवा कितें म्हणटा? तुवें म्हजे पांय धुवंक म्हाका उदक दिलें नाय, म्हजे माथ्याक तुवें तेल दिलें नाय, पूण ही स्त्री म्हाका गौरव दिता. हें हांगासर जेजू करता. आपल्या शिसांक तो गौरव दिता आनी समानतेन लेखता. जर आमी सेवा करता आसतना आमी सेवा करच्या मनशाक आमी गौरव दिवना, समानतेन लेखिना. हांव व्हडलो मनीस, तो इल्लो ल्हानसो म्हजेच लागीं कितें कुमोक विचारता, हांव ताका कुमोक दितां. अशें आमी सेवा केल्यार त्या सेवाक प्रतिफळ ना. पूण त्या मनशाक आमी जर गौरव दिता, समानतेन लेखता आनी सेवा करता, त्या सेवेक प्रतिफळ मेळटा. आनी तिसऱ्यान खालतेपण. जेजू आपल्या शिसांची सेवा करून आपणाचें खालतेपण दाखोवन दिता. वय जेजू धनी, जेजू मेस्त्री, पूण तो मेस्त्री आपल्या शिसांचे पांय धुवन आपलें खालतेपण व्यक्त करता. आमी हेरांची सेवा करचे जर आमी खालतें जावंक जाय. पूण हांगासर आमी एक संगत उडासाक दवरूंक जाय. जेजू कितें म्हणटा हांगासर? कोणी साखर आपल्या धन्या प्रास व्हरतो न्ही. जेजू आपल्या शिसांचे पांय पयलें धुता, ताच्या उपरांत हें उतरां सांगता, कोणी साखर आपल्या धन्या प्रास व्हरतो न्ही. जेन्ना आमी आमकां खालतें करना हेरांची सेवा करता, आमी सेवा केल्ल्या म्हूण जाल्लेंच आमी तांच्याकी ल्हान जायना वा ती आमच्याकी व्हड जायनात. बागार आमचें स्थान आमी खालतें जाल्ल्यान व्हडतें जाता. हें जावनच आमी उडास दवरूंक जाय सेवा करता आसतना. पूण आमी कोणाची सेवा करूंक जाय? त्या दीस जेजून पांय धुता आसतना थंयसर कोण आसले? जेजूक नेगार केल्लो पेद्रो आसलो. जेजूक विकृत केल्लो जुदास आसलो. ही आमी आमच्या जिवितांत उडाक दवरूंक जाय. जेन्ना आमी सेवा करता तेन्ना थंयसर पेद्रोय आसतलो, जुदासय आसतलो. पूण हें कळीत जाल्लो, कळीत आसून जेजू तांची सेवा करता तशेंच आमी करूंक जाय. जेन्ना आमी सेवा करता आसतना पेद्रो आसल्यार, जुदास आसल्यार
आमचे सेवेचें काम आमी मुंदरून व्हरूंक जाय कित्याक तुमकां हांव सांगता आमच्या इगर्ज मातेन 7 सॅक्रामेंट आसात न्ही गी उरले 5 सॅक्रामेंट लग्न आनी याचाकपण सोडल्यार उरले 5 सॅक्रामेंटान आमी कितें करता आमी देवाची कृपा आमी स्विकार करता इगर्माचें जें सांते जाता पवित्र आत्मा आमकां लाभता न्ही गी पूण ह्या 2 सॅक्रामेंटांत आमकां सेवा करूंक उलो आसा खंयचें तें लग्न आनी यासाकपण लग्ना मुखांतर आमी आमच्या स्पावजाची म्हणजे बायलेची घोवाची भुरग्यांची आवय बापायची सेवा करूंक आसा हो आमचो कायदो जावन आसा ह्या जाग जाल्ल्या हांवें देवपर्जेची सेवा करूंक जावन आसा हो म्हजो कायदो जावन आसा हे 2 सॅक्रामेंट सेवेचे सॅक्रामेंट जावन आसात तर मोगाच्यानो सेवा करणं देवाच्या महिमेंत वांटेले जावचो आमचो कायदो जावन आसा हेंच मागणें आमचें जावं दी ह्या मेसाच्या बलिदाना वेळार आमी हेरांची सेवा करून जेजू सारकें जावन जेजू सारकें मनोभाव घेवन हेरांक गौरव दिवन खालतेपणान समेस्तांची सेवा करून देवाच्या पुनर्जिवंत महिमेंत एक दीस भागीदार जावच्याक आमकां देव आशिर्वाद दिवन दी म्हूण बाळका जेजू लागीं ह्या मेसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया आमेन.